पावलू आपल्या मिसां प्रवासा वेळार दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वेतालो आनी जेजूची बरी खबर परगडतालो. आनी तो एफेस शारांत पावलो आनी थंयसर ताका जेजूचे कांय शीस भेटले आनी तो तांकां विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला? आनी तेन्ना ते म्हणटात, हे नांवूच आमी आयकूंक ना. मागीर तो तांकां विचारता, तर तुमकां बावतिस्म कोणें दिलोलो? मागीर ते म्हणटात, आमी जुंव बाप्तिस्ताचो बावतिस्म घेतलोलो. मागीर पावलू तांकां परत्यान जेजूच्या नांवान बावतिस्म दिता, तांच्या माथ्यार हात दवरून मागणें करता आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवता आनी विविध भासांनी ते उलोवंक लागतात आनी जेजूचो संदेश, जेजूची बरी खबर परगटूंक लागतात. जेजू आपले मिसांव संपोवन सर्गार गेलो आनी तो संवसारांतूय आमचे बरोबर आसा. पूण आतां जेजूचे मिसांव कोण मुखार व्हरता? पवित्र आत्मो. देखून आमी मागूंक जाय. आतां येता त्या आयतारा आमी पवित्र आत्म्याचें फेस्त करतले हांव आनी त्या फेस्ताक तयार जावन आतांच आमी मागूंक जाय